माशेलांतलो बस स्टँड बांदून जाला पूण ताचें लोकार्पण जाल्लें ना। लोकांची बरी वेवस्था जावची, भाजी मार्केट, फुलांचें मार्केट बस स्टँडा भितर येवचें म्हूण बस स्टँड उबारिल्लो, पूण कांय तंत्रीक कारणाक लागून बस स्टँड तयार जावनय तसोच हुमकळा। सरकारान ताचें लोकार्पण करचें म्हूण माशेलांतल्या लोकप्रतिनिधींनी आवाज काडूंक सुरवात केल्या। हो गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट जावन आसा, तेन्ना हो गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट जावन आसा तेन्ना गव्हर्नमेंटान तरी हे सनद आनी हे कितें थोडे लायटीच्या हेच्या खातीर तरी तो फाटीं दवरचो न्हू आनी तो डिले करचो न्हू लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर, कित्याक हो लोकां खातीर केल्लो आसा की हांगा जी माशेलांत जी येरादारी वाडल्या आनी माशेलांत जे दुकानां जी लोकल लोक जे भाजी नुस्तें बी घेवन नुस्त्याचें मार्केट आसा, लोकल जे भाजी घेवन वता ते अशे रस्त्याचे सायडींनी बसताले पयलीं। ह्या लोकांक जो प्रकल्प आयज तो उबो करून आयज 1 वर्स जालें, आयज लोकार्पण जायना, तेन्ना आमकांय खंय तरी खंत दिसता, कित्याक हो जो इतले करोडांनी पयशे खर्च करून गव्हर्नमेंटान आयज हो प्रकल्प उबो केल्लो आसा आनी हेचो दीपक ढवळीकरान हेका खुबसो आपलें योगदान दिल्लें हा प्रकल्प कंप्लीट कर। पूण आमी पंचायती तर्फे एक ठराव घेतलेलो आसा पंचायत बोर्ड मिटिंगेंत आनी आमी माननीय PWD आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसात, कित्याक ते बस स्टँड आसा ते ट्रान्सपोर्ट खात्याच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुनील ढवळीकर हांचे कडेन आमी मागणी करता की बेगोबेग तेजें काम कितें उरलां तें पूर्ण करून ते पावसाळ्या पूर्वी बेगीनूच तें उद्घाटन करून लोकांक समर्पण करचें। दुसरें कदंबा बस स्टँडाचो एक इश्यू दुसरो आसा तो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा थंय माशेलांत नुस्त्याचें मार्केट आनी व्हडली बाजारपेठ आनी भाजी मार्केट आसा तें थंय शिफ्ट जावपाचें आसा। सद्या भाजी मार्केटाची आनी शेडीची अवस्था पळयली जाल्यार थंय सद्या पत्री बित्री फुटलेली आसा, आमकां रिपेर करपाक खर्ची करपाक जायना, कित्याक अननेसेसरी वेस्ट जातलो म्हणून वेळ पडल्यार बस स्टँडा खातीर रस्त्यारूय देंवतले। रस्त्यार सुदारपाक तयार आसा बस स्टँडाक लागून। सो कितलो टायम पयलीं दिता तुमी, कितलो टायम दिता गव्हर्नमेंटाक, कितलो टायम? 2 म्हयने दिता लोकांक गव्हर्नमेंटाक। आमकां पावसा पयलीं आमकां हो प्रोजेक्ट आमकां हो प्रकल्प चालू करून लोकां पर्यंत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहा, तेन्ना सरकारान हेचेर लक्ष दिवचो। आदलो आमदार दीपक ढवळीकर म्हणटा कांय तंत्रीक कारणांक लागून बस स्टँड आडकलासो दिसता। हांवें माशेल बस स्टँडाचें काम हांवें जवळ जवळ डिसेंबर 2016 पूर्ण केल्लें कंप्लीट। कांयच उरूं नाशिल्लें, फक्त एक सनद कितें उरिल्ली ती सुद्दां आमी एप्लाय केल्ली। एप्लाय करून ती खंय चिकटून उरिल्ली, खंयच्या टेबलार ती आमकां खबर ना। तेच्या नंतर आमी सत्तेन आशिल्ले, ती सनद जावपाक जाय आशिल्ली, कित्याक जावना म्हाका खबर ना, पूण माशेल बस स्टँड बेगीनात बेगीन सुरू जावचो आनी लोकांक त्याची सुविधा सोयी मेळच्यो। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक एक वेळ माशेल बस स्टँडाचें लोकार्पण करपाचेंच ना। खरें म्हणल्यार हो बस स्टँडाची ज्या वेळाचेर बुन्याद घालपाक मुखार सरिल्ले आशिल्ले किंवा बुन्याद घातिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर जे कायदेशीर जे सोपस्कर जे लागतात ते त्या वेळाचेर करपाक जाय आशिल्ले, पूण आज सनद न मेळ्ळ्या कारणान ऑक्युपन्सी मेळप हें खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा। जो पर्यंत सनद मेळना तो पर्यंत खंयचोच प्रकल्प सुरू जायना अशें म्हाका तरी खबर आसा। दुसरी गोश्ट, जो बस स्टँडाचें आज फावंडेशन जालां त्या दिसा पासून जो हें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या आखेरेत्या भितर येता तांची सगळी जबाबदारी आसा आनी हें सगळें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आतांच किंवा फाटीं कोण चलयतालो तेजो मुखेली कोण हें तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा। जें पत्र एक ह्या जे प्रेस कॉन्फरन्स घेणाऱ्या मनशांनी ताका बरयलेलें आसा। खरें म्हणल्यार ही जी बस स्टँड जो आसा तो लोकार्पण करपाचें तांच्या मनानूच नासतलें, कारण तो बस स्टँडाचें कमिशन आनी पर्सेंटेज जेन्ना मेळयतात त्या वेळाचेर लोकार्पण लोकां खातीर तो कित्याक असो तरेचो एक प्रश्न चिन्ह तांच्या मनाक जालो आसतलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी शिरीष कुंकळकार। गोंयांत क्रिस्तांवांचो लॅंट सिजन चल्ला। हो म्हयनोभर गोंयांत चर्चींनी कितल्योश्योच धार्मीक कार्यावळी चलतात। पळयात फातोर्डा आनी मडगांवच्यो लॅंट सिजनाच्यो कांय कार्यावळी। 30 तारखेर गूड फ्रायडे, 1 तारखेर इस्टर, इस्टरांत हो लॅंट सिजन सोंपता। आनी प्राचीत काळ एक कृपेचो काळ, जंय जेजूच्या कोश्ट मरणाचे नियाळून आमी आमचें जिवीत नवसरूंक प्रयत्न करता।
हे आमचे रुजाय सायबणी फातोड्डेचे फिरगोजेंत आमच्या तरणाट्यांनी आनी फिरगोजकारांनी हो सोबीत देखावो केला आनी ह्या देखाव्याचें नांव अन्यूश डे मुणगे देवाची शेळी. कांय पवित्र पुस्तकाच्यो घडण्यो आमी हांगा दाखयल्यात. कशे भाशेन शेळयेचो योद्न भेटयताले. आदल्या काळांत शेळी भोव म्हत्वाची. देव मंदिरांत शेळी भेटयताले आनी त्या उपरांत नव्या काळांत हीच शेळी जेजू जावन आसा. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ही शेळी कुर्साच्या पलंगार आपणाचेंच बलिदान करून आपल्या रक्तान ताणें आमकां सडयली. तर आमकां जाय एकूच आमचो मुख्य हेतू की हे धर्मीक देखावणे वरवीं घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.